आयज कितें जालां की कालांगूट क्रिमिटोरियम हिंदू क्रिमिटोरियम ही हांव इलेक्शनाक येयलोलो 88 तेन्ना हांव जाणा ही आमी ट्रस्ट हे क्रिमिटोरियम पंचायत पळयता आनी आजून पासून ते पळयता. आतां अशें जालां की हांगासर मातसो पॉलिटिकल एंगल दिल्लो आसा. आदीं जे कोण आसले आमचे हिंदू भाव ते पंचायतीन येताले, ते आमकां सांगताले आमकां उमकी लांकडां जाय, उमके पेंटींग जाय आनी आमी हें सगळें बरे भशेन करताले. जेन्ना आतां कितें जालां की आतां ताका मातसो पॉलिटिकल कलर दाखयता. ते ट्रस्ट म्हणून एक कितें श्री देव बाबरेश्वर देवस्थान ट्रस्ट म्हणून आसा. सो हो देव बाबरेश्वर देवस्थान ट्रस्ट तो ते देवळाचो बाबरेश्वर देवळाचो हो हिंदू क्रिमिटोरियमाक कांय लागना. आनी हिंदू क्रिमिटोरियम इज ऑलवेज अंडर पंचायत. हे आमचे पंचायतीचे अंडर आसा आनी आयज पासून ते पंचायत आसतले आनी पंचायती आसूं पासून ते पंचायती कडेन आसतले आनी पंचायत पळयतली. कोणाक अधिकार ना ही पंचायतीन हे व्हरपाक. नाजाल्यार फाल्यां कितें करतलो आनी एक ट्रस्ट म्हणून येतलो आनी ते येतले आनी पंचायत आमचे हिंदू क्रिमिटोरियम आपणाक दी म्हणून आमी दिना. आमी पंचायतीन जे आहा ते सरपंच आहा वॉर्ड मेंबर आसा ते हिंदू क्रिस्तांव आसा आनी आमी बरे भशेन चलता. वागणूक आमची बरी आसा. हांगा नाजाल्यार हांगा अशेंच प्रॉब्लेम जातले आनी ह्यो 4-5 जाण जे बोडका आहा कोंगडीन ते ही झगडी लावंक सोदता. ही हिंदू क्रिमिटोरियम फकत कालांगूट पंचायत बिकॉज फॉर्म 114 आनी हे आदीं सावन रिकॉर्ड ते पंचायतीच्या नांवार आसा आनी आमी थंयसर कोण मेलो जाल्यार लांकडां दिता, मागीर आमी वॉटर सप्लाय दिल्लो आसा, मागीर आमी पेंटींग करता आनी जोत्तर हे सदमता आपूण हें करता म्हणून ते हिंदू ते आमचे बाबरेश्वर देवस्थान ट्रस्ट जाल्यार हांव हांकां भायर काडून हांव फकत पंचायतीन सावन एक मनीस घालतलो आनी हे प्युअरली अंडर पंचायत दवरतलो. वेदर द सरपंच इज हिंदू ऑर कॅथलीक कांयच जावचें ना. पूण सगळें कितें आसतलें पंचायतीच्या नांवार आसतलें सगळें.